मायेचे नोवेन पहिल्यान पहिले आमी करया. भोव निष्कळंक वारी मुरये, जेजूची भोव पवित्र आवय जावंक सर्गींच्या बापान तुका सासणतावन विंचून काडली. देवा पुताक तूं गर्भेस्त जावचें आनी तुज्या कुशव्यांत 9 म्हयने वळोवचे वेळी तुका बगुल्ल्या वर्त्या आनंदाचो उगडास करूंक म्हाका फावो कर. तुज्या मनाक हें नोवेन आदारतना तुजे थंय म्हाका आसचो अभिमान दाखोवंक हांव भोव व्हड संतोसतां. मोगाळी माये, तूं पिडेस्तांची भलायकी, पातक्यांचो आसरो, कश्टतल्यांक बुजवण आनी सर कृपेचें भंडार. म्हज्या आस्कतकायेंत आनी निराशेंत तुज्या दैवीक काकुती आनी बरेपणाच्या भंडारा लागीं विनंती करतां. तुज्या भोव अमोलीक नांवान तुका आपोवंक धैर्य घेतां. दैहीक आनी मानसीक पिडेस्तांक आरावन पटलून धर. हे भलायकेचे माये, तुज्या माये सारक्या मोगाक हांव लालयतां. तुवें बासायलाय तो आदार ह्या म्हज्या कश्टांच्या वेळार तूं म्हाका लाभय. तुमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागा. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशव्यांत आसतना ताणें तुज्या कातावेन काळजांत उतरल्या अगणीत मोगा वरवीं तूं आनंद भरीत जाल्याय. ह्या आनंदान घायेल्ल्या म्हज्या कुडीक आनी आत्म्याक समाधानाचें सोंसणिकायेचें वोकात लाभय. देवपुताचे अपरिमीत काकुळतीचेर पातयेवन आनी आमी मागल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवण्याचेर भरवोसन आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार पातयेवन खालतेपणी तुज्या लागीं परतां. म्हज्या आस्कतकायेंत म्हाका कुमोग कर. म्हजी जबाबदारी सुटसुडायेन आनी आनंदान करूंक तुज्या पुता जेजूची संपूर्ण मनान करच्याक सेवा आनी तुका अर्गां दिवच्याक म्हजी भलायकी म्हाका पाटीन दी. हे भलायकेचे माये. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले सुमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले सुमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले सुमे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. ये देवाचे माये, म्हजो खालतो नमान तूं स्वीकार कर. गब्रियल बडव्यान वर्त्या मानान आनी भक्तीन केल्ल्या नमान कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक हांव म्हजोय थाळो मेळोवन तुका नांव वाडटां. तुका सर्गी आनंद भयल्लो देव पिडेंत वळवळटल्या सर भावंडांचेर भरवशेचें शीतल खीण फांकून दी. तुज्या पुता लागीं मागून तांकां बऱ्या भलायकेचें देणें दी म्हणून मागता. हे दुखेस्तांचे बुजवणे देवाचो पूत मरणांतलो जिवन जातना तुका जाल्ल्या संतोशा वरवीं सर्व कश्टांतल्यांक संतोश पाटी मेळोवचें कर. जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या उज्यान तुजें काळीज पेटल्लें. म्हजें काळीज जेजूच्या मोगान पेटय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागतां. आमेन. बऱ्या भलायकेचे सायबिणी आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. नोवेनाच्या बाळक मरियेच्या नोवेनाच्या ह्या दुसऱ्या दिसा आयच्या दिसा आमी मोरी कुरपेवंत सायबीण कुरपेन भरलेली मोरी हाचे विशयांत नियाळ करतले. देवाच्या मोगान ती इतली भरल्ली की देवाच्या कृपेन ती इतली भरल्ली की तिच्या जिवितांत खरी एक संगत देवाच्या मोगा खातीर तिणें केली. कितेंच तिणें पाटीं दवरूंक ना. देवाचो मोग करच्यान, देवाची खुशी करच्यान. आमच्याय जिवितांत जर तर देवाची कृपा आमचे थंय आसुनी आमी देवाचो मोग करूंक, ताची खुशी करूंक चुकल्या तर आज मरियमायेची ससाय मागया. आमची पातकां वळखून घेवया. ह्या मिसाक आमकां समी आयतीं करया. सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून
वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेन सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. काकुळदारा देवा, आम्ही भोव आसक्त भुरगीं तुझी देखून आयच्या दिसा तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडटना तिच्या विनवणेन आमच्या सत्कायेन आमकां बोळ दी म्हणून आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हणून तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमच्या समियान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातवट चलयता सासणाच्या सासना. सान पावलान ते सोलनीकराक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, मरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुमी जाणा जाय म्हूण आमची अपेक्षा. तेदना तुमी बरवसो नातलेल्या हेरा बरी खंती बरी जावची नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवन जालो हें आमी सतमंताव जाल्यार ताजेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सवें जिवंत उठयतलो. सोम्यांचे शिकोण म्हूण चिंतून तुमी सांगतात सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेली ती मेल्ल्यांच्या की मुखार आशिनात. परमण्याचे गरजवणेक श्रेश्ठ बोडव्याच्या उल्याक आनी देवाच्या तुतुरेच्या आवाजाक
सोमीन स्वतः सर्गीत हांव देंवतलो तवळ क्रिस्तांतय विश्वास दवरून मोन गेल्ली पयले उरतली उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक ताची संगता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुपाचेर उखोवन व्हरतले त्या नंतर आमी सदांच सुम्य संगता आसतल्या देखून हे सांगून एकामेकाक बुजवण दिया देवाचें उतर हे देवाचे होडकार. तुमची जबाब प्रितुमेची मुनसिबी करच्याक सोमी येता. प्रितुमेची मुनसिबी करच्याक सोमी येता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सदगीतां गया. जनांगामध्ये तांची महिमा प्रगट करा. सर्व परजांक तांची विस्मित कळया. तुमची जबाब प्रितुमेची मुनसिबी करच्याक सोमी येता. सर्वेस्पर करस वर्तो सर्व स्तुती फावो जाल्लो. सर्व देवामध्ये तो बियेजय जाल्लो. जनांगाचे देव फकत बोंबी. श्लोक प्रितुमेची मुनसिबी करच्याक सोमी येता. सर्ग सगळो आनंदू उल्हासू आखो संसार. गरजो दर्यो सागोर आनी तांतले सर्व. फळ पिकां सवें उल्हासू भुंय बाटां. संतोषान हालो दोलो रुखा झाडांनी भरलेली रानां वानां. श्लोक प्रितुमेची मुनसिबी करच्याक सोमी येता. सगळी सृष्टी उल्हासू येता त्या सर्वेस्पराक. वय येता तो प्रितुमेची मुनसिबी करच्याक. सगळ्या संवसाराची सतान समेस्त जनांगाची नितीन तो जर्ती करतलो. श्लोक प्रितुमेची मुनसिबी करच्याक सोमी येता. उद्गार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतच ताका इजाया प्रवादेच्या पुस्तकाचो कवळो हाण दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा की त्या दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. बंदन आसलेल्यांक सुटका, कुर्ड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासरूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातच पुस्तक कवळून सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या समेस्त तांचे दोळे ताचेर खंचून आसतना तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तान तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचन आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचें उतर हे.
वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो युवाजनांनो आनी भुरग्यांनो, मोरी कुर्पेन भरलेली मेरी मदर ऑफ डिवायन ग्रेस बाळोक मोरयेच्या नोवेनाचो दुसरो दीस आज आनी मोरी कुर्पेन भरलेली म्हणल्यार ह्या विशयाचेर आमी थोडो नियाळ आतां करया. क्रिस्तांव जाल्ल्या आमकां सोमेस्तांक मोरी मस्त मोगाची, कित्याक ती देवाचो मोग संपूर्णपणी आपल्या जिवितांत करून दाखयिल्ली व्यक्ती, भावार्थी व्यक्ती ती इतली वर्ती, ती सगळीच देवाच्या कृपेन भरलेली. देखून तिका मान करून आमी मागता नमान कृपेन भरलेले. मोरी आमची माई कृपेन भरून देवाचो मोग आपणा थंय पयलें समजली. त्या मोगाक संपूर्ण रितीन तिणें प्रतिमोग तिच्या जिवितांत दाखयलो. देखून आमी तिका देवाची उत्तीम रचना म्हणटा. जेजू क्रिस्ताची आवय ती जाली आनी ह्या मारिफात सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सत्तेन तिणें देवाचो मोग केलो. आपणाची सगळी जिणी मोरी मायेन, तिची सगळी जिणी देवाच्या मोगा पासत भेटयलेली एक काणीक जावन दिली. मोरी आमी म्हणटा हर एक फावटी कुर्पेन भरल्ली. देवान आपल्या सासनीक योजनांत मोरयेक बसयल्ल्या सोडवणदाराची आवय जावन विसली. फावो तो वेळ जाल्ल्या वेळार, नेमलोलो काळ आयिल्ल्या वेळार तिणें देवाच्या पुताक आपल्या कुसव्यान घेवन जल्म दिवचे खातीर, तिची कबलात विचारचे खातीर त्या दीस गब्रियल बडव्याक देवान देवदूताक मोरयेशी धाडली. देवदूतान तिका म्हळें, नमान देवाचे कृपेन भरलेले, नमान देवाचे कृपेन भरलेले. म्हणली उतरां गब्रियल बडव्यान वय, नमान देवाच्या कृपेन भरलेली. पूण ही उतरां देवानच सांगल्लीं जावन आसात. कित्याक गब्रियल बडवो एक देवदूत. एक एग्जाम्पल तुमकां हांवें दिवचें जाल्यार, एक दाखलो हांवें तुमकां दिवचें जाल्यार, आतां तशें घडना, पूण 6 वर्सां पयलें, सरी सुमार 20 वर्सां पयलें तुजो न्हवरो चिंतयां घालपांत आसा, तर त्या वेळार ताणें चड जावन कागद बरोवचें आशिल्लें. कागद बरोवन तें हाडून दिवचें बायलेक हांगासर गांवांत पोस्टमॅनान आशिल्लें. आतां तें पोस्टमॅनाचें कागद गी, पोस्टमॅनाचें कागद न्ही, कागद तुज्या न्हवऱ्याचें, हाडल्लें मात्र पोस्टमॅनान. त्या प्रमाणे हांगासर देवदूत आयला देवाच्या नांवी आनी येवन तो सांगता नमान कृपेन भरलेले. सांगल्लीं उतरां वय गब्रियल बडव्यान देवदूतान, पूण हीं उतरां जावन आसात देवा बापाचीं. देवा बापानच तिका कृपेन भरलेले म्हणून थंयसर वंदन केल्लें. हेच कृपेन भरलेले मोरयेक एलिझाबेथ त्या दीस सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव तुज्या कुशीचें फळ. कृपेन भरलेल्या मोरयेक पळोवन एलिझाबेथ समेत उद्गारली, स्त्रियां भितर तूं सदैव. सांगातास पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरून त्या दीस मोरी म्हणटा, स्तुती गायनान थंयसर ती सांगता, ह्या फुडा सर संतती, ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. शक्तिवंतान म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यान ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. मोरयेन सांगल्लीं उतरां वय, पूण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन पवित्र आत्म्यान सांगल्लीं उतरां ती जावन आसात, ह्या फुडा सर संततींनी तिका सदैव म्हणून मानूंक जाय. पूण आमी पळयता सबार पोटी विंगड सरल्या पंगडाचे थोडे पोटी मोरयेक जाय तसलो तो मान गौरव दिवंक चुकतात. पूण हांगासर पळया, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सलानातल्या मनशेन मात्र म्हणयेत ती नई कृपेन भरलेली म्हूण सांगून. पवित्र आत्म्यान भरलेल्या हर एका व्यक्तीन सांगूंकच जाय ती सदैव वय मोरी सदैव देवाच्या कृपेन भरलेली. तिच्या मरिफात देवाच्या बाचावेचें योजनेचें फळ शेवट पावलें आनी तिच्या मारिफातच तें शेवट जोडूंक जाय आशिल्लें. कृपा म्हणटा आसतना देवाचें एक विशिश्ट देणें. त्रिएक देवातावन वाडचें जावन आसा कृपेचें देणें. ताणें आमकां सर्व आत्मीक देणी दिल्यान आनी अशें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. मोरयेक कृपेन भरचें जावन आसा एक उत्तीम देणें देवा बापातावन आयलेलें तसलें. कित्याक ती कृपेन भरलेली?
म्हळ्यार देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक विंचून काडली, देखून ती जावन आसा थंयसर कुरपेन बरयल्ली. ह्या पासत तिका मूळ पदकांतले समेत देव थंयसर राखता. आमी म्हणटा प्रिव्हेंटीव ग्रेस त्या दीस मोरी मायेक देवान दिली. ती देवाच्या पुताची आवय जावंक आसली, पापा खातावीन आनी सांगतास तिने ह्या संवसारांत आसूंक जाय आसलें. आपल्याच पुताक ती गर्भांत जागो दिवची आसली, देखून मूळ पातकांतलें देवान तिका पयलेंच राखलें. कितें पळय सोडवण तिच्या पुता मारिफात आमकां लाबोंक आसा, तातूंत तिका पयलेंच तिणें देवान तिका सोडवणेचें देणें पुतान जें कितें आमकां दिवंक आसा उपरांत तें तिका दिलें. आमी सगळ्या मूळ पातकांत जल्मात पवित्र स्नानांत आमची मूळ पाताक धुवन वेता, पूण मोरयेक मूळ पातकांतलें देवान पयलेंच राखलें, कुरपेन तिका भरलें, कित्याक देवाचो पूत ह्या संवसारी तिच्या मारिफात येवंक आसलो. देवदूत तिका कुरपेन भरलेले म्हणून आपयत आसतना ती थंयसर पळया, ಎಂತ तिचे नीज नांव कोण ना म्हणले बरी आपयता देवदूत. नमान कुरपेन भरलेले, मोरी म्हणलो शब्द थंयसर देवदूत उपयोग करिना. नमान कुरपेन भरलेले, ಎಂತ कोण ना तिचे नीज नांव म्हणले बरी थंयसर त्या दीस गब्रियल बडवो तिका आपयता. एके स्त्रियेक अमानात कर्ण दवरलां हें सोडवणेचें काम. सोडवणेच्या कामांत तिणें भागीदार जावचें आनी देखून तिका देव कुरपेन भरता. दुसरी वातिकन सभा हे विशेष कुरपे विशयांत अशें सांगता, मोरी देवाच्या मोगाची धूव, पवित्र आत्म्याचें मंदिर, हे विशेष कुरपे वरवीं सर्ग आनी संवसारांतल्या सर्व रचना भितर ती सोबीत जावन आसा. मनशा सायबा प्रमाणे असाध्य जावंक आसत गब्रियल बडव्याचो तो संदेश येता आसतना मोरी मनशा सायबाच्या रितीन विचारता हें घडचें कशें. पूण इतल्या दैवीक कुरपेन ती भरली, सक्तेन ती मोगान भरली, देवाची खुशी ही जावन आसा म्हणून झाडां जाल्लीच ती म्हणटा, हांव सर्वेस्पराची साकण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. मोरी देवाच्या कुरपेन भरता, देवाक अर्गां दिता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्म देवा म्हज्या तारका थंय संतोशान उठता ती म्हणटा. देवान शक्तिवंतान विचित्र कामां म्हजे थंय केल्यान भाग्यवान जावन दिताचें नांव. देवाच्या कुरपेन बरोवन देवा ताचें योजन तिच्या अंतस्करणांत ती जागोवन दवरता. सबार संगती तिका समजनान, जेजू कित्याक अशें करता तिका समजना. परगट जिणेच्या वेळार तिका सबार संगती समजनान. एक दाखलो दिवचो जाल्यार थंयसर जेरुजलेमाच्या टेंपलान जेजू सुकोवन गेल्लो आनी ह्या वेळार मेळिल्ल्या वेळार जेजू सांगता, कित्याक म्हाका तुमी सोदूंक पडल्यात, हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसा जंय म्हणलें तुमी नेणा आसल्यात गी अशें ती विचारता आसतना जेजू ही उतरां तिका समजोवंक ना. जाल्यार कुरपेन जावंक पुरो देवाच्या ती बरयली म्हळें हांवें, आनी त्या मारिफात तें सक्कट देवाचें योजन आपल्या अंतस्करणांत ती जगोवन दवरता. कुर्सामळी ती आसा आनी थंयसर धैर्यान रावूं की हीच कुरपा कारण जावंक पावता. सक्कट शीस भियान पळोवले, पूण एक शिसा सांगता, जुवांव सांगता ती कुर्सामळी थंयसर आसात. जेजूचे वळवळे तिच्यान पळोवंक जायनान, जाल्यार हातूंय देवाची खुशी कितें तरी आसा म्हण ती समजता आनी तिका दिल्ली ती कुरपा थंयसर तिच्या कामाक येता. आनी ह्या मारिफात सक्कट धैर्यान थंयसर कुर्सामळी रावोंक तिका कारण जाता. देवाचो मोग केल्ली ही मोरी आमची माय, सदां कुरपेन भरलेली. आमी देवाचो मोग करूंक, आमच्या जिवितांत आमी सोबीत जावन उरोंक, अंतस्करणीन तळ जावन उरोंक, देवाचो मोग करनंत आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत सारूंक आमकां ती आपोवणें दिता आसतना प्रत्येक रितीन कुरपेन भरली मनशां आमी जावया. आमकां ही कुरपा लाभल्या, पवित्र स्नानान देवाचीं भुरगीं आमी जाल्या, सांगतास आमी देवाचें मंदीर जावन आसा. हे सक्कट समजून कुरपाळ जिणी आमची करीन काण घेवया आनी सांगतास कुरपाळ जिणी जियोंक जाय आसची कुरपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार मोरी माये लागची मागोवन घेवया. आमची सगळी प्रार्थना सर्गींच्या बापा समकर आमी आतां आमी दवरया. ही मागणी म्हणटा आसतना आमच्या खाजगी ते सांव पासत आमी मागया.
प्रत्येक रितीन आमच्या पापसाहेबा पासत आमी मागया आमच्या गवळ्या पिटर मचादो बेसाहेबा पासत आमी मागया सांगातास मुरयेची देख घेवन आमी सुमेस्तांनी ह्या संवसारी कुरपाळ जिणी जियोंक देवाचो मोग करूंक गरजाची सकती मागया. सगळो संवसार आज कोरोना पिड्ये निमती कोस्टून आसा. सबार आमच्या मोगाची येदोळस देवादीन जाल्यांत आनी सबार जाणां आस्पत्रेंत या सोंग पुरो. ह्या वेळार प्रत्येक रितीन मरी माई तिच्या पुता लागीं विनंती करून दी आनी सुमेस्तांक आमकां गरजाची बरी भलायकी ह्या पिडेतावन मुक्त जावचें तें भाग आमकां ती दिवन दी म्हणून मागया. तुमच्या खासगी ते सावन पसोती मरी माये लागीं मागा. मोगाळा सर्गींच्या बापा आमकां कितें गरज आसा तें आमी तुजे लागीं मागलें. जर तर आमकां तें फायद्याचें तर मात तें तूं आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. म्हज्या भावांनो बहिणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे हे तुमच्या तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या आणि आपल्या पवित्र नावाक सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताचे आवयसो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हणून नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमयान जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाकणू फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बाळोक मरयेक आमी नमान करतना एका तळ्यान तुका वाखणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगटा. आपल्या ओंकवारपणाची वडवी सांबाळून तुज्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन एकल्याच पुताची ती आवय जाली
आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसारा फंकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो समी ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजीन तोर महिमा वाकणटा ताचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यान धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावट्टा सोगट परगटुया तुझ्या कुसावी पुनर्जीवन होण्यावरवी तुवे आमकां सोडया समिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर मचादो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिथिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परस जळीत मुखां मळपळें फाव कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगती तिचो पती भगेवन जुजे भगेवन दमदुतां आनी सरकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धैर्य घेऊन म्हणूया. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार खाकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाठय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती ताचें समाधान सदां तुमचे सोबे आसूं. माया मोग असो एकवट असो बायलो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. शांती तुमकां. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान आमी ती सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका सासनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. आत्मिकुंगराची मागणी. म्हज्या जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हणून हांव सतमानतां. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करतां. तुजे महिमे बरी कूड सेवंक आनी तुजे आमोलेक रगत पिवंक आत्म्यांदा दोशी जावं हांव आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान सेवंक तुजे लागीं एकवटूंक म्हाका साध्य जायना.
देखून तूं अत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोस कर. जेजू, ह्या घडये बावार्थाच्या कृपेन तूं म्हजें तें आयलाय म्हणून हांव तीरपात येता. जेजू, हांवें केदींच तुजे तावन पयस सरूंक म्हाका तूं सोडी नाका. आमीन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, भगवंतांक वारमुरये सोवगडास करून सर्गींचे जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच हांव वारमयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावय म्हणून आमी कालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेधार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमीन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. Amen.
अंकवार मरिया शिवा दिवा आमकां बगीन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन.